नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. युनिटी मॉलाचो वाद चल्ला तापत आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसान चिमलाच्या थळाव्या मुखार येवन करची भुमिका स्पश्ट. ते सरकारा वांगडा आसा काय चिमलाकारा वांगडा? थळावे मागतात जाप. सोशल मीडिया वयल्या रिलांक लागून महाराष्ट्रात वाडल्या जमनी विकपाचे प्रकार. रिलांक लागून गोंय लेगीत जाला काबार. गोंयच्यो जमनी विकत घेवपाची प्रकरणां आसा सुरू. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेन दिले गोंयचे उदाहरण. मनरेगा येवजणेच्या नावात बदल केल्ल्यान काँग्रेसीन केले एका दिसाचे उपोषण. मनरेगा नाव बदलून महात्मा गांधीजींची लिगसी सोंपप होच सत्ताधारी पक्षाचो हेत, सांगता खासदार कॅप्टन विर्यातो. आयतारा साबार विशया वयल्यान तापली नावेलीची ग्रामसभा. पंचायतीत सीसीटीव्ही कॅमेरे अजून मेरेन बसूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी सरपंचाक धरलो धारेर. मागली जाप. पर्रा वाठारांत मास्क घालपी चोरांनी घर फोडपाचो केलो यत्न. चलयेच्या सादुरकायेक लागून चोरांचो फसलो डाव. सीसीटीव्हीन कॅप्चर जाली पुराय घडणूक. पुलिसांनी चोरयेच्या घडणुकेचो केलो पंचनामो. आनी अंजून वागातोर दर्याचेर येवपी पर्यटक परफेक्ट फोटो काडपाच्या नादान आपल्याचो जीव घालतात धोक्यात. दर्यादेगेर बसयल्ल्या शिटकावणी फलकाचेर करता आडनदर. संबंधीत खात्यान ह्या प्रकारान दिवचें लक्ष थळाव्यांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. युनिटी मॉलाचो वाद वाडत आसा तसो चिमलाकारांचो विरोधय वाडत आसा. पूण ह्या प्रकल्पांचो विशय अजून मेरेन तडीक लागना. सरकार आपल्या वटेन ठाम रावल्यात जाल्यार चिमलाकार हो प्रकल्प नाकाच म्हूण हट्टाक पेटल्या. मजगती आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसाच्या दारार थळावे गेल्यार आमदार पुलिसांची ढाल करून लिपता कित्याक? आमदार आमच्या वांगडा आसा म्हणटालो जाल्यार आतां कसो परतलो? तिडकल्ल्या थळाव्यांनी आमदाराकूच धारेर धरला. पळयात. गोंयांत येवपी मेगा प्रकल्पाक विरोध वाडत आसा, पूण अजून मेरेन सरकाराची भुमिका मात स्पश्ट ना. हाजीच एक जिवी देख आमकां चिमला येवपी युनिटी मॉलाची पळोवपाक मेळटा. गोंयांत उदरगत जाय, पूण सैमीक नाशाडी आनी लोकांच्या जिवाक धोको करून कोणाकच नाका. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले चिमलाचे थळावे ह्या प्रकल्पांक विरोध करीत आसा. ह्या नादी लेगीत पंचायतीन तांचो गळो चिरिल्लो खंय. आतां चिमलाकारांची आनी थेट सरकारा मदीं ही लढाय सध्या चालू आसा. सरकार दर फावटी अंत्योदय म्हणटा, गोंयच्या निमण्या लोकां मेरेन सगळ्यो येवजण्यो पावच्यो अशें म्हणटा, पूण प्रत्यक्षात कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. गोंयकारांक बारीक गजाली लेगीत न्याय जाय जाल्यार रस्त्यार देंवचें पडटा, बोवाळ मारचो पडटा. आमच्या लोकांक बसींनी भरून आमदार लोकांचो वापर करता, पूण आतां आमी आमचे प्रस्न मांडपाक तांच्या घरा कडेन गेल्यार तो पुलिसांची ढाल वापरतात. तळ्यार तळे हे गांवचें जीवनदान. गांवच्या लोकांच्या रक्तान ह्या तळ्याचें उदक आसा. लोकां बरोबर आपूण आसा म्हणून आमदारान सांगिल्लें, जाल्यार आतां आमदार उलटलो कसो? आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस आसा तरी कोणा वांगडा? तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी आमदाराकच कात्रेत धरला. आता आमदाराच्या भुमिकेचेर, सरकाराच्या पावलाचेर आनी न्यायाचेर चिमलाच्या आताच्या लोकांचो आनी येवपी फुडले पिळगेचे भविष्य तिगून आसा. या आता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तुम्ही तयार केला अशें दिसना. आम्ही सिस्टमॅटीक लायनीन येयले, ट्रॅफिकेक तुमकां आमी केला, त्रास केला, काय ना. आमचो सगळो जो हें आसा न्हू वेल प्लॅन आसता. आमी लोकांक त्रास जाता अशें कांयच करिना अजून पर्यंत. हे कित्या खातीर तो ना आता तें आसा जाल्यार तो तुमकां फुडें करून तुमची राव 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 तुमची ढाल करून तो ते गिळपोन कित्याक रावता? हा 5 जाणां बाकीच्या ताका ह्या 5 जाणांक न्हू ताका सांग. राव 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 पळय तो 5 जाणांक बी ताका सांग आमी तुज्या घरा कडेन आसा इतको म्हणून सांग. तुजे कडेन पुलीस फोर्स तुवें हाडलेलो आसा म्हणून सांग. जें कितें कितें कन्वे करपाचें आसा, जें कितें तेजें म्हणणें मांडपाचें आसा हांगा यो लोकां समोर. तुमी ताका कोडो करून रावूंक शकता. आमी अटॅक करतो, आमी काय अटॅक करपाक ना. कळ्ळें न्ही? ताका आपय आनी लोकांक एड्रेस कर म्हणून सांग. हरशीं बरोबर करता मरे बसींनी हें हाडून बुडलापाक हें करून तेन्ना आमच्याच लोकांक वापरता. हां तेन्ना ताका अशें हें लागना. आतां आपल्या लोकां कडेन, आपल्या वोटरा कडेन आमचे ग्रिव्हन्स मांडपाक येयला. आमी आमच्या गांवाचेर संकट येयला हे ताकाय खबर आसा. मुख्यमंत्र्याक हो आमकां घेवन गेल्लो तेजे कडेन जेन्ना युनिटी मॉल येता म्हणून. तेन्ना जेन्ना आमी एका सांगलें अपॉइंटमेंट घे म्हणून
हिने अपॉइंटमेंट घेतलेली आणि त्या वेळार हे आमचो MLA बाबरुल्लो फेर्नांडीस हेका आमी सांगिल्लें की आमकां कसलोच कॉम्प्रोमाइज ना. आमचे वेटलँड जे आसा तयार जे आसा ही आमची लाईफ लाईन, ही जीवनदायिनी. हे आमचे जे सगळे लोक दिसता त्या प्रत्येकाच्या रक्तामध्ये ते उदक आसा त्या तळ्याचें आमी कितें उलयता तेका लायक थंय कितें तर व्हरून लाया तेका आयकूंक मेळटा तशें. तेन्ना हो एकदम उलटलो कसो. सुरवातीक सांगतालो आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून, नंतर उलटलो कित्याक मागीर म्हणपाक लागलो खंय मेजॉरिटी आसा थंय आपूण आसतलो म्हणून. आता खंय आसा तो, कोणाच्या बरोबर आसा, सरकाराच्या बरोबर आसा काय मेजॉरिटीच्या बरोबर आसा काय आदिवासी लोक आणि आमचे सगळे बहुजन समाजाचे लोक आसा त्यांच्या बरोबर आसा. हो कित्याक नाटकां कित्याक करता. फाल्याच्यान असेंब्ली सुरू जाता, हेची निंदा नालस्ती जावची न्हू. हेजे असेंब्लीन हेची फजिती जावच्यो न्हू. असेंब्लीन हेका उत्तर दिवचे पडटले म्हणून आयज आमी एका सारवार करपाक येयल्ले आसा. आमच्या देवळान मरे प्रसाद लायता जे हिंदू कम्युनिटी आसा ते देवाक कितें बरें वायट काय करतना तसो कितें तो प्रसाद बी रावला थंय. मजगती हो सेंट्रलाचो प्रकल्प, तांचे कडेन सगळी मान्यताय आसा. ही केस कोर्टात गेला. कोर्टांतल्यान कितें आसा तें जावनी. ह्या प्रकल्पाक हाडच्या पयलीं सरकारान लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय. थंय सरकार चुकला. तशेंच RGP हिंसक वागतात अशें आमदारान सांगलें. तळ्यार तळ्याक हांव केन्नाच कितेंच जावपाक दिवचो ना अशें आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीसान स्पश्टीकरण दिलें. कितें आसता न्हू, लोकांक जाय ते जावन लोकांक जाय पळय ते जावं. म्हाका तशें कांय ना. आमले न्हू ते प्रोजेक्ट बरे हो कितें पळय एकूच कितें जाला हो प्रोजेक्ट हाडच्या आदीं न्हू मातशें लोकांक सांगपाक हिडी चुकयला. म्हणजे लोकांक कितें प्रोजेक्ट, कसलो प्रोजेक्ट, कसो फायदो जातलो, कितें जाता तें लोकांक सांगूंक जाय. म्हाकाय ती पयलीं खबर नासली. पण आता सांगता तेन्ना मागीर गमता कितें लोकांक कसो बेनिफीट जातलो कितें जातलो ते गमता. म्हणजे गव्हर्नमेंटान चुकयलें म्हणटा तुमी लोकांक सांगपाक म्हणजे कितें जाता न्हू, कितें आसता जेन्ना कसलो प्रोजेक्ट घेताना गोमूंक जाय, लोकांक सांगूंक जाय, तांकां भितर अंडरस्टँडींग करूंक जाय बाबा कशें कितें जातलें मग सांगून मागीर तें करूंक जाता. आतां हें कितें हे RG पार्टी मातशें हे वायलन्स यूज करता अमनेन मातशें उलोवपाक. कितें उतरां म्हणटा, जेमाक हें करता, उजो घालता, स्टॅच्यूआंक उजो घालता, अन्य करता आनी मागीर तूं कोण वयतलो हेच्या फुडें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सोशल मीडिया वयल्या रिलांक लागून जमनी विकपाचे प्रकार वाडल्यात. महाराष्ट्रात कांय तरणाटे कोकण वाठार, दर्यो, सैम ह्या सारकेली थळां रिलांत दाखयतात. ताका लागून महाराष्ट्रांतल्यो जमनी विकपाक लागल्यात. ह्या रिल्सांक लागून भायल्या लोकांक ह्यो जमनी विकत्यो घेवप सोंपें पडटा. अशाच रिलांक लागून गोंय लेगीत काबार जाला म्हणून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हांणी गोंयचें उदाहरण दिलें. रिल्सांक लागून गोंयच्यो जमनी विकत घेवपाची प्रकरणां सुरू आसा. हाका लागून थळावी संस्कृताय आनी पर्यावरणाक फटको बसला अशेंय राज ठाकरे सांगतात. मनरेगाचे नाव आनी येवजणेत बदल करून गरीब कामगारांचेर अन्याय केल्ल्याचो आरोप करीत गोंय काँग्रेस फुडारी एका दिसाच्या उपोशणाक बसले. ह्या उपोशणाक काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, अंजली निंबाळकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, आमदार एल्टन डिकॉस्टा, सावियो कुतिनो आनी हेर फुडारी हजर आशिल्ले. मनरेगाचे नाव आणि येवजणेत बदल करून गरीब कामगारांचेर अन्याय केल्ल्याचो आरोप करीत गोंय काँग्रेस फुडारी लोहिया मैदानाचेर एका दिसाच्या उपोशणाक बसले. सोनिया गांधीच्या नेतृत्वाखाला गरीब लोकांक कायदेशीररित्या रोजगार मेळोवन दिवपी मनरेगा येवजण काबार करपाचे कारस्थान भाजप सरकारान केल्ल्याचो दावो गोंय काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केलो. मोदी सरकारान मनरेगा नाव बदलून गरीब कर्मचाऱ्यांक दिल्ले कामाचे दीस उणे करून ग्रामीण कामगारांचेर अन्याय केल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलो. जाल्यार सत्ताधारी भाजप महात्मा गांधीजींचे लिगसी काबार करपाक उठला अशी खंत दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान उक्तायली. मनरेगा येवजणे विशीं आमी संसदेत लेगीत आवाज उठयतले अशें खासदार कॅप्टन विरियाटोन सांगले. ही येवजण जाग्यार घालपाक हे आंदोलन चालूच दवरतले असो निश्चय केल्ल्याचे
अशें अंजली निंबाळकरान सांगलें. जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है, कार्यकर्ता है, जनता को साथ में लेकर इस तरह का आंदोलन सब जगह पे कर रही है, क्योंकि राष्ट्र का पूर्ण बात है कि गरीब लोगों को हक देने के लिए जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके से कदम बढ़ाए हैं, उसमें आप सभी जानते हैं शिक्षा का अधिकार दिया, फ्रूट का अधिकार दिया, कानून अधिकार दिया, जो पहले कभी नहीं था. तो ये सब अधिकार देने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है, मनमोहन सिंह जी ने किया है, उसको पूरी तरह खत्म कर रहे हैं. और कुछ पूंजीवादी जो लोग हैं, जो उनके हाथ में पूरी सत्ता देने का प्लान इन्होंने बनाया है, गरीबों का हक छीनकर बड़ों को इस तरीके से फायदा पहुंचाना, ये जो मकसद बीजेपी का है वही मकसद को सामने रखकर वो काम कर रहे हैं. तातूंत एक षडयंत्र आसा. हे पळय बीजेपी आनी RSS आसा, तांकां महात्मा गांधीची निशाणीच नाका. लेगसी ऑफ महात्मा गांधी दे वॉन्ट टू वायप ऑफ. बट तांकां खबर ना महात्मा गांधी एक एकट्याच्या काळजान मना काळजान रिगुल्लो आसा. आमी ताका पळोवंक ना. आज ही पॉलिसी रिनेम करून जे पयले सुवातेर मनरेगाची पॉलिसी जे ग्रामसभा हे पंचायत डिसायड करताले, पूण आज जोरी तोर चोयल्यार हे बायोमेट्रीक आनी हे सगळी सुविधा सुरवात करपाक आमी ह्या सरकारान केलेलो आसा. अभी शुरुआत हुई है. हर एक ये महीना भर चलने वाला है. हर एक बार एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है. कोई भी स्कीम अगर बदलती है, गवर्नमेंट के खिलाफ हम अगर खड़ा होना चाहिए तो यहाँ पे खड़े हुए और हुआ ऐसे नहीं हुआ. उनके साथ आज यहाँ पे बैठे हैं, उपोषण करेंगे पूरा दिन इसी उद्देश्य से. जाणे करून तांणी कंडिशन घातिल्लें आसा की हाजे फुडें डेली वेजीस घेवपाचे तुमकां बंदी सामकी, म्हळ्यार तुज्यान डेली वेज वर्कर्स घेवपाक शकपाना. सो बारीक बारीक कामां जी त्या पंचायतान जावपाक शकताली, समजा थ्रू दीस मनरेगा स्कीम, हें जावपाचेंच ना. आनी प्रत्येक पंचायत हाका हें आसतलें, प्रॉब्लमान पडटली. सो प्रत्येक पंचायतान हाजेर हें दिवपाक जाय, विरोध करपाक जाय आनी हें रोल बॅक करपाक, फाटीं घेवपाक डिमांड करपाक जाय. एवरी पंचायत ऑफ गोवा हे आमी अपील करतात. आयतारा नावेलीची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत साबार विशय चर्चेक आयले. पंचायतीत CCTV कॅमेरे बसोवची अशी मागणी थळाव्यांनी दर ग्रामसभेत केली, पूण तांची मागणी अजून मेरेन पुराय जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी बरोच बोवाळ केलो. तशेंच सरपंचाकूय धारेर धरलो. पळयात नावेलीच्या ग्रामसभेत जाले केस्तांव दी कफुसांव. मेजर इशू नंबर 1 मार्गांव आतां म्युनिसिपालिटीसान आमगेली नावेलींची एरिया, नावेली विलेज पंचायत, तेमकां मार्गांव व्हरपाक जाय. SPD पयलीं लॉंग बॅक 10 years बॅक म्युनिसिपालिटी व्हरपाक आशिल्ले, तेदो आमगे ग्रामसभा आनी बॉडीनूय बी अपोज केल्ले. सेकंड मागीर PDA व्हरपाक केली, तेन्नाय अपोज केले. आनी आतां ही सर्वे करून लँड सर्वे डिपार्टमेंटान सर्वे करून लायताय ते आमी नावेली विलेज मार्गांव व्हरपाक सोदतात. सो तेजे सगळ्यांनी अपोज आहा, सगळ्यांनी पास केला. अनोमस इट इज ऑब्जेक्शन. म्युनिसिपालिटी आहाय थिंग आतां सिलेक्टेड कित्याक विलेजीस काडले, हो लोकांक गेलो कन्सर्न आमगेले. आनी म्युनिसिपालिटी जाय ते आखे गोंया फकत नावेली मार्गांव सावन आहाय ते नावेली, आकेंबाश, दावोली ह्योच कित्याक काडले, ताका लागून तेमी अपोज केला. डिसिजन हायकोर्ट मेळटा, तेंका ते सांगले ते सोंग ना. ते म्हणटा की तातूंत लागून ते ग्रामसभा हेज अ फूल पॉवर टू डिस्कस म्हळ्यार सबज्युडिस म्हळ्यार सोंग ना. बट आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट्स ऑन हाय सेकंडरी. आय कॅन कमेंट हाय स्कूल, कॉलेजीस सांगताय ते वयर एक शेड आहा, ती FAR वाडोवन गेलो. होम टावन प्लॅनिंग हॅव गिव रिपोर्ट, तेजी एक्शन घेवपाक युनेस्को म्हणटाय ते. सो आय डू वॉट एवर आय बी प्रेस टू द बॉडी मीटिंग, ऑल बॉडी इज डन आय गो अकॉर्डिंग टू दॅट. आणि ताका सर्वीस रोड आहे, वेस्टर्न बायपासा लायट आहे, सर्वीस रोडा लायट ना. ते रेजोल्युशन गेला. along with the तेलावली पंचायताकूय सांगपाचें तुमी घे कित्याक हाफ फाट इज फॉलिंग इन तेलावली पंचायत आनी हाफ इज फॉलिंग इन नावेली पंचायत. कॅमेरा घालपाचो कॅबिनान तुमचे हांगा बी घालपाचें, तेचेर कितें केलां तुमी आतां? ते कितें म्हणटाय तें काम जाय. ग्रामसभा रेजोल्युशन पास स्वता घेवं. ग्रामसभा रेजोल्युशनाचेर आय कॅनॉट टेक द प्रोसिजर करपा नाका. पंचायत बॉडी रेजोल्युशन जाय तें सांगल्यार सोंगना. हांव सांगूं सोदी तें काम कोता. तुम ग्रामसभाके प्रोपोजल हाडटा, बॉडी मिटिंगेक घालता, खूंय घाल्या ते घाल्या आनी प्रोसिजर करुया.
ते म्हणले ना ग्रामसभा गेले ते करपाचें तो पंचायत राज एक्ट इज नॉट लायक दॅट दे कॅन सजेस्ट एज मच एज दे वॉन्ट द बॉडी डिसिजन इज अ फायनल दॅट इज वॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू देम Last Gram Sabha meeting, I placed a proposal wherein I asked him for installation of cameras. Okay, to which he said, I would do it, give me a month's time. He didn't do it. And during this Gram Sabha meeting that's held, I questioned him, what is the resolution taken? Because under RTI, I received the minutes where he has written that I will be doing it, but it's yet not decided. So I when questioned, when would you do it? He said, I'm not doing it. And thereby, after all these discussions, he says the cameras are present in all the areas of the panchayat, wherein they are not present, and the one that is present also is facing downwards. It's not capturing anything. You will never find a footage of anything in the panchayat because the cameras are all facing downwards. There's not a single camera that's facing the entrance or any angle that is being covered in the panchayat. So I requested for installation of cameras in the secretary's cabin, in the conference room, in the corridors, and Sarpanch's cabin, and everywhere, wherever the area needs to be covered in the panchayat. During this discussion, he always, whenever questioned, he always will say, "Shut up." This is the answer he gives when he loses his mind on this topic. In regards to the camera, this is the answer he gives because he has no answers about installing cameras in the panchayat. We want transparency in the system. We want to know what is happening in, out. And there are many issues that are taking place in our panchayat. People are literally not able to come forward. They are not able to speak what is happening because their voices are, shut. And what he does is he can just shut people up. It is maybe people like me who would come forward, but there are many people who do not have the audacity to speak up. We want the installation of cameras. अंजून वागातोर दर्याचेर येवपी पर्यटक परफेक्ट फोटो काडपाच्या नादान स्वताचो जीव धोक्यांत घालतात. तशेंच दर्यादेगेर बरयल्ल्या शिटकावणी फलकाचेर पुरायपणान आडनदर करतात. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन दर्यादेगेचेर चडांत चड जीवरक्षक तैनात करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंय गिरेस्त सांस्कृतीक दायज दर्यान रुचीक जेवणा लागून फामाद आसा. तशेंच गोंय हें पर्यटन स्थळ आशिल्ल्यान खुबशे पर्यटक गोंय भोंवडे खातीर येतात, मात नेमांक पाळो दिनात. खास करून अंजुणा वागातोर दर्यादेगेर येवपी पर्यटक परफेक्ट फोटो काडपाच्या नादात स्वताचो जीव धोक्यांत घालतात. शिटकावणी फलक आनी तांबड्या बावट्याक आडनदर करून घातक आशिल्ल्या सुवातेचेर वचून फोटो क्लिक करतात. वेगान येवपी ल्हारां, उदकाचो खोल प्रवाह आनी अस्केत वाडपी भरती सुक्ती कडेन दुर्लक्ष करून फकत कांय खिणां खातीर रोमांच आनी सोशल मिडियाचेर फोटो घेवपा खातीर जीव धोक्यांत घालता. ह्या बेपरवा वागणुकेक लागून दर्यादेगेर अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. हे फाटभुंयेर संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन दर्यादेगेर चडांत चड जीव रक्षक तैनात करपाची मागणी थळावे करीत आसा. पर्यटन हो गोंयचो गुणधर्म जावन आसा, पण आज पर्यटन खंय तरी धोक्यान आसा गोंयान अशें म्हणपाक काय हरकत ना. पण त्या भायर आज जे पर्यटक गोंयान येतात ते खंय तरी आपलो जीव मुद्दम धोक्यान घालता काय ह्या बद्दलूच ही स्पेशल स्टोरी जावन आसा. नमस्कार, येवकार, हांव विणा मांद्रेकर आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या आमी आसात अंजुना वागातोर बिचाचेर आणि माझ्या फाटल्यान हो जो तुम्ही सायनबोर्ड पळयता, हो सायनबोर्ड असो म्हणटा की एक जी एरिया जाली आफ्टर दॅट तो म्हटल्यार बिचार एक एरिया जाली काय तो डेंजर झोन जाता. सो सगळ्या लँग्वेजीन थंय अशें बरयल्लेलें आसा की तुमी हो झोन जो आसा तो क्रॉस करनाकात. बट कांय ट्युरिस्ट जे गोंयान येतात मुद्दम फोटोज मारपा खातीर हो जो झोन आसा तो क्रॉस करून ते फुडें वतात, फोटो मारतात. पण जेन्ना फोटवांच्या बोवांनी जी खडपां आसात हांगासर जर कोणाची प्राणहानी जाता, कोणाक कितें हानी जाता जाल्यार हेका जबाबदार कोण असो प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. कारण ह्यान पयलीं आमी गोंयान पळयलां की अशेंच जेन्ना ट्युरिस्ट जे गोंयान येतात फोटो मारपा खातीर अशेंच वयर खडपांचेर चडटात, खडपां वयल्यान वयर पडून ते मरण पावतात. सो अशी जेन्ना घटना गोंयान पयलीं घडलेल्यो आसात तेन्ना आतां ही जबाबदारी घेता कोण? कारण पळोवपाक गेल्यार वयता त्या बिचांचेर वयता थंय आमकां हे बोर्ड्स, रेड फ्लॅग्स फाटल्यान म्हाज्या जशें आसा तशें पळोवपाक मेळटा.
केला, पण हाची जबाबदारी कोण घेतलो? हांगासर एक लायफगार्ड सुद्धा जो असलो जाल्यार अख्ख्या बिचार तो एकटोच धावू शकना. सो खंय तरी ऑथॉरिटींकडे अशी मागणी आसा की आनी व्हॉलंटियर्स जे आसात ते हांगासर अलॉट करचे, जाणे करून जी फुडें हांगासर प्राणहानी कोणाची जातली ती जावची ना, ती टळटली. कोंकणीची चळवळ मुखार व्हरतना हे भाशेचो प्रचार आनी प्रसार जावपाची गरज आसा अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलां. दिवचलचे पूत आनी कोंकणीचे मालगडे शणै गोंयबाब हांची देख घेवन दर एकल्यान वावर करचो असो उलो तांणी मारलो. बीम परिवारा वतीन बीम भतग्राम विशेषकांचे आयतारा दिवचले व्हडा दबाज्यान प्रकाशन जालें. ह्या सुवाळ्यात प्रेमेंद्र शेट मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या सुवाळ्यात बीम मासिकाचे मुखेल संपादक दिलीप बोरकर हांचे सयत कोंकणी खातीर योगदान दिल्ल्या मानेस्तांचो सन्मान केलो. कोंकणी भास ही फुडें घेवपाक लागून ज्या ज्या व्यक्तींनी योगदान दिल्लें आसा आनी ते आमच्या ह्याच दिवचल भालाचे म्हणून ही आमकां एक मोठी जमेची गोश्ट आसा. शणै गोंयबाबान जे साहित्यीक वावर आनी साहित्यीक मळाचेर जे कामगिरी केल्ली आसा ही आमच्या सबंद गोंयकारां खातीर केल्ली आसा आनी त्यांची ही देण आमच्या गोंयकारांक सदोदीत आज मदत करीत आसता. कोंकणी राजभाशा जेन्ना जाली तेन्ना मोठ्या दिमाखान शणै बाबाचें नांव वयर घेतलें आनी ही आमकां दिवचलकारांची देख सबंद गोंयकारांनी केली. ह्याच मळाचेर ह्या क्षेत्रांत अनेक आमचे साहित्यीक काम करीत आसा आनी ही जी लेखणी जी आसा ती आमची तळजळोन हेचो स्वास जो आसा तो आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय. ज्या पद्दतीन गोंय सरकार आमी म्हणटा खरें कोंकणी उलयात, कोंकणी बरयात, पण जितले प्रॅक्टिकली वापरूंक जाय तितले हांगासर जायना. ही एक सत्य परिस्थिती आसा. आज हे जर जावपाक जाय जाल्यार हेजो वेवस्थीत शासना कडून जर तेजो थोडोसो जर विचार जात कंपल्सरी जालें जाल्यार तेजो प्रचार बऱ्या तरेन जाता. आमकां एक भाशिकाची गरज जाय पडली त्या वेळाचेर कोणी तरी मुखार सरपाची गरज आशिल्ली. आमचो कोंकणीचो जर इतिहास काडून जर पळयात प्रत्येक जाण आपल्याक अमके जाय म्हणून मुखार सरताले आनी मासीक चलोवपाचे एक प्रयत्न करताले. आनी मासीक चलोवप म्हणटात पळय ती सादी गजाल न्हय. खंयचे दिसाळ म्हणा किंवा म्हयनाळ म्हणा ते चलोवप खूब कठीण आसता. ताका कोण हात घालूंक वचना. ते काम खऱ्या वेळार व्हडल्या मिनेरांचे आनी बिझनेसमॅनवाल्यांचे. पूण हे काम करपाक आमकां कोण मुखार सरनाशिल्लो म्हणून हांवें एक प्रयोग म्हणून 2004 वर्सा एक मासीक चलोवपाक आरंभ केलो. हे सुरू करतले ताका आडमेळी खूब आयली चलोवपाक. पूण आमी शणै गोंयबाबांची प्रभाव खाला वाडिल्ले लोक आनी कोंकणी मनीस म्हणून आत्मसन्मानाक धरिल्ले लोक आमी थारायलें की मासीक सुरू करपाचे. आनी फाटल्या म्हयन्यात डिसेंबर म्हयन्यात 24 वर्सां पुराय केली आनी आज 25व्या वर्साचो जानेर आमी करता. तेन्ना तातूंत एक कल्पना आयली की आमी गोंयचे मासीक म्हूण चलयतात तेन्ना प्रत्येक तालुक्याचो एक विशेशक काडून थंयची संस्कृताय थंयची प्रत्येक गजाल तातूंत नोंद करून दवरप कितें करचें न्हय म्हणून पयलो जानेराचो आमी दिवचल काडपाचो निर्णय घेतलो. पर्रा वाठारांत काळखाचो फायदो घेवन 4 मास्क खाल्ल्या चोरांनी घर फोडपाचो यत्न केलो. मात घरांत आशिल्ल्या चलयेच्या सादुरकायेक लागून चोरांचो डाव फसलो. पळयात पुराय बातमी. राज्यात चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत आसा. कांय दीस पयलीं लिंगाबाट पर्रा नागवा वाठारांत तिसरे फावटी चोरांनी नागनाथ महादेव देवळांत चोरी केली. ही घडणूक ताजी आसतना शेनवारा रातच्या 10:30 वरांचेर मास्क घातिल्ल्या चोरांनी पर्रा वाठारांतले एक घर फोडपाचो यत्न केलो.
मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरांनी जनालाचो आरसो फोडून जनालाक आशिल्ले ग्रिल्स कटरान कातरपाचो यत्न करताले. इतल्यान घरांत आशिल्ले चलयेन बोवाळ घालून शेजाराक एकठांय करपाचो यत्न केलो. चलयेचो आवाज आयकून चोरांनी गणूक थळावयल्यान पळ काडली. उपरांत थळाव्यांनी पुलिशेक कळीत केले. पुलिसांनी गणूक थळा वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. चोरयेची पुराय घडणूक CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाली. ह्या आदाराचेर पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. एक 4 जाण बर्गलर्स ती डेकॉयटी जावंक शकताली जर सक्सेस जाल्लो जाल्यार. अशें तेणी पार्क करून ह्या जाग्याचेर ते चलत गेले आनी एक घर तेणी आयडेंटिफाय केल्ले ते चोरपाक गेल्ले ते घरांतली चली घरा आसली, बाकीची जाण सगळीं जाणां फंक्शनाक गेल्ली. सो दे थॉट देयर हाऊस इज लॉक्ड एंड गॉन. सो अशें जाल्लें आहा गोंयान सॉफ्ट टार्गेट. आनी 2 काजारांक वयतात सांजची, कोणाचो बर्थडेक वयता, एनिवर्सरीक वयता, घर लॉक मारून वयता, घारायत जाल्यार चोरी. अशी तेदूच आमच्या पार्टनर फ्रॉम पर्वरी रोहन तेजेय घरा लागीं अशीच चोरी जाली. तेजे पयशे सगळे तेंच्यांनी येले, पयशे येले, भांगार येले आनी ती आयज पासून सापडना. आनी म्हाका दिसता आमी अलर्ट रावपाची गरज आहा आनी सरकारान आनी स्पेशली चीफ मिनिस्टरान इमिडिएटली इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाची गरज आहा. म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन म्हाका दिसता एक 2 गाडयो आहा आनी 2 टू व्हिलरी आहा. तांकां एटलिस्ट 10 टू व्हिलरी दिवंक जाय, एक 7-8 तरी दिवपाक जाय. काल राती पर्रा गांवांत एक चोरपाचो प्रयत्न जाल्लो. तितून आयज आमी पुलिसांक घेवन ते खंयच्या कॅमेराचेर आमकां दिश्टी पडला एक 4 भुरगे जे 10:30 सुमार रस्त्या वयसून वयतात आनी एका घरान कोण ना म्हणून ते घर लुटपाचो प्रयत्न करता. पूण लकीली तेंचे एक चेडूं त्या घरान आसले. जेन्ना जनेल आरशे फोडले तेंच्यांनी भितर सरपाक तेन्ना तेणी बोवाळ केलो, शेजाऱ्यांक फोन केले आनी शेजारी भायर येना फुडें तेंच्यांनी थंयसून तुरंत पळ काडली. आयज तेच्या पयलीं आदले दिसा आमचे एक देवळानूय चोरी जाली. त्या देवळान गेल्या फावटीय चोरी जाल्ली. मागीर हांगासर गेल्या वर्साक 2-3 जाणांची आमची मंगळसुत्रां मारली. मागीर खूब जाणांचे मोबायल चोरून व्हेले. अश्यो खुबश्यो घटना पर्रा गांवांत घडल्यो आनी आमी वारंवार लोकांनी पुलिशेक पासून कळयल्ले आसा. पूण दुर्दैवान तेचेर कांय ते चोरटे अजून पासून सापडोंक ना. काल शेनवारा राती 10:30 वरांचेर एक जी हांगासर कॅथलीक फॅमिली आसा ह्या घरांत चोरयेचो जो प्रकार आसा, अटेम्प्ट टू रॉबरी जी आसा हो प्रकार जालो. माहिती मेळटा त्या प्रमाणे अशें CCTV फुटेज जी आसा त्या प्रमाणे आमकां म्हायती अशी मेळटा एक इनोवा घेवन 4 जाण ह्या घरांत म्हटल्यार इनोवांतल्यान 4 जाण देवले आनी तांच्यांनी घरान जो आसा तो एंटर करपाचो ट्राय केलो. घरान तेंच्यांनी प्रवेश फाटल्या दारांतल्यान जी खिडकी आशिल्ली ती खिडकी फोडून तेंच्यांनी घरान एंटर करपाचो ट्राय केलो. बट लकीली त्या घरान खंय तरी एक तांचे चली आशिल्ले आनी तेणे खंय तरी आवाज केलो. कुशिकले जे नेबर्स आशिल्ले तांकां कॉल आउट केले तेन्ना ही जी चोर आशिल्ली तांच्यांनी स्पॉटा वयल्यान पळ काडलो आनी हो जो अटेम्प्ट टू रॉबरी आसलो तो फक्त अटेम्पूच उरून चोरये पर्यंत पावूंक ना. म्हापसा पुलीस जी आसात तांची कारवाई ह्या इन्सिडंटाचेर चालू आसा. गोमंतक TV खातीर वीणा मांद्रेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.